सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भाव भयणांनो, समजता तुमी ह्या कॉरेजमेच्या दिसांनी बरें पावल मारतलां आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक तुमची आशा. आयज नियाळ करूंक एक सादो विशय घेतला. आयज जावन आसा पयलो आयतार कॉरेजमेच्या दिसांनी आनी सादो विशय म्हणटा त्यो जेजूच्यो थाळण्यो, टेम्पटेशन्स ऑफ क्रायस्ट. हो एक साद्यो पडून जिवितान वेव्हारान घालूंक प्रॅक्टीस करूंक आमी जायते फावटी चुकता. थाळण्यान पडटा, पातकान पडटा आनी कितें करचें तें आमकां सजमना. म्हणटच ह्या थाळण्या वयर आयज आमी नियाळ करुया. लुकाचो वांजेल चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 13 आमकां सांगता जेजू ओरेन्यान गेलो 40 दीस आनी उपास करून मागणें करूंक लागलो. आनी फुडाराक पळय कितें कोत्ता ताच्या वयर तो भासाभास कोत्तालो तेन्ना देंवचार येता आनी ताका थाळण्यो घालतात. आनी बायबल आमकां सांगता 3 थाळण्यो म्हूण. आनी ह्यो 3 थाळण्यो जावन आसा आमच्या जिवितान दर एक चड म्हत्वाचो भाग. आतां पयली थाळणी म्हणटा ती जी आमच्या कुडीक लागता जेन्ना आमी भुकेता, जेवणाची आस जाता, रूच येता तेन्ना. द फर्स्ट टेम्पटेशन इज अबाउट फूड. दुसरी थाळणी जावन आसा आमची अस्मिताय, आमची आयडेंटिटी, आमची पदवी, आमी कोण तरी जावंक सोदता ह्या संवसारान. आनी तिसरी थाळणी जावन आसा आमची गरज एका भाशेन एक हिरो जावंक. म्हणजे आमकां जाय लोक आमच्या फाटल्यान येयलोलो, आमकां जाय आमी फुडारी लिडर जालेले आनी लोकांन आपली मान बागोवन आमकां मान रेस्पेद दिलोलो. ह्यो जावन आसा 3 थाळण्यो आमच्या जिवितांत. हाचे वयर आमी नियाळ करुया. पुणून नियाळ करच्या आदी एक सांगूंक सोदता. तुमी समजोशात ह्यो 3 थाळण्यो जेजूच्यो एकाच बराबर एक तियात पयलेल्या भाशेन 3 पोड्डे जाल्यो, 3 सिन्स जाल्यो आनी गेल्यो. ना, तशें ना. बायबल आमकां सांगता 40 दीस जेजूक थाळण्यो येयल्यो आनी ह्यो थाळण्यो थंयसर आखेर जायना. तो कुर्सार मोरो सोर त्यो थाळण्यो येता आनी कुर्सार मोतोच त्या कालवार दोंगरार जेजू जैतिबंद जाता. ही डिफीट सेटन, ही इज विक्टोरियस. म्हणजे कितें सोयतानाक आनी पदवी ना जेजूक थाळण्यो घालूंक. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या 3 थाळण्या वयर आतां आमी नियाळ करुया. इश्टानो, पयली थाळणी जावन आसा जेवणाची. खरेंच आमच्या कुडीची पयली गरज जावन आसा जेवण. भूक लागतच आमकडेन राबोंक जायना, खंयसर तरी कितें तरी पोटान घालूंक आमी सोदता. म्हणटच पयली थाळणी ही आमच्या पोटाची. आनी जायत्या जाणांक जेवण जेवपाचें कंट्रोल जायना देखून जेवत रावतात. आनी आतां मॉडर्न सिकनेस म्हणटा ते ओबेसिटी, म्हणजे वेट वाडटा आनी तो प्रॉब्लेम जाता, हेल्थाचो प्रॉब्लेम जाता. आतां कितें आहा, जेन्ना हो देंवचार जेजूक थाळणी घालता, जेजूक चॉयस आसलो, जेजून चूज करूंक जातालें तेजें आयकुपाचें ओ ना. पूण इम्पॉर्टंट म्हणटा तें उंडे खावपाचें प्रॉब्लेम ना, जेवण जेवपाचें प्रॉब्लेम ना. पूण कोण तें जेवण दिता? देंवचार दिता. दॅट इज द पॉयंट. आनी तें आमी मनान धरूंक जाय. ताच्या सर्गींच्या बापान म्हणूंक ना बाबा तें फातर आसा तें चेंज कर, मिरेकल कर, बिस्मीत कर, उंडे कर आनी जे म्हण ना. सर्गींच्या बापान सांगना. कोण सांगता? देंवचार सांगता. म्हणून जेजू कोणाक आयकतलो? त्या थाळण्या त्या देंवचाराक आयकतलो वो आपल्या सर्गींच्या बापाक आयकतलो? म्हणून हें मनान आमी धरूंक जाय. कितें आहा, जेन्ना आमकां पळय भूक लागता न्हू, जायते फावटी भुकेक लागून आमी आमचो मान, आमचो रेस्पेद, आमी पळय कितें मानता तें आमी सगळें सोडून दिता. आमी विसरता भुकेक लागून, जेवणाक लागून. आनी जायते फावटी हो देंवचार हाचो फायदो घेता. कित्याक आमी ओस्कोत जाता. भूक लागली म्हणटच आमी ओस्कोत जाता आनी देंवचार फायदो घेता. आनी आधुनीक काळार हो फायदो जायते फावटी आमचे पॉलिटिशियन्स, आमचे आमदार घेतात न्हू. ते जाणात गरीब लोक, भुकेल्लो लोक, काम नासलेलो लोक, बेकार लोक, तांकां पयशे दिले, जेवण दिलें, पेट्रोलाक दूड दिलें म्हणटा ते फाटे येतात, कॅम्पेनिंगाक भोंवतात. हे भाशेन ते फायदो काडटात. पूण जेजूक असलो लिडर जावंक नाका, असले लिडरशीप हो फुडारीपण दाखोवंक जेजूक नाका. जेजू जाणा शॉर्टकट करून कसलो फायदो ना. आयज घोडे लोक येतलो, फाल्यां येवचो ना.
Jesus is thinking about long-term goals. Jesus is interested in creating new men worthy to enter heaven. पृथ्वीच्या बाबडीनो दुसरी ताळणी वयर दोंगरार जाता खंय. जायत गोडे जेजू खरेंच दोंगरार गेलो, ओ जायत गोडे आपल्या स्वप्नान व आपल्या चिंतनांनी दोंगरार गेलो आनी सैतानान ताका ताळणी दिली. आख्खो संवसार दाखयलो आनी म्हटलें, तूं तर म्हाका म्हज्या मुखार दिमी घालची, ओ म्हाका भाव कशी, ओ म्हाका नमस्कार कशी, ओ सगळो संवसार तुका दिता, सगळी पदवी तुका दिता. ऑल पावर, ग्लोरी, फेम विल बी योर्स. आनी ही ताळणी म्हणटा ती आमच्या जिवितांत आमकां कोण तरी जावंक जाय न्हू. जायते पावटी आमी बेसांव दिता न्हू, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून भुरग्यांक बेसांव दिता आनी मागीर कितें म्हणटा, व्हडलो जावं. मागीर तें व्हडलो जावं म्हणजे ह्या संवसारान तरी आमकां नांव जोडूंक जाय. सगल्यांक आस आसा ती. म्हणटच वी वॉन्ट टू बिकम नंबर 1. आमी सेलिब्रिटी जावंक सोदता न्हू, फेमस फामाद जावंक सोदता. ह्याच कुडीच्या वो आमच्या गरजेक लागून ह्या संवसारान एके भाशेन सेटॅनीक वर्शीप म्हणजे देंवचाराक नमस्कार करता असलो लोकूय आसा. कित्याक ते देंवचाराक नमस्कार करता ह्या संवसारान नंबर 1 जावंक, व्हडले जावंक, पावरफूल जावंक, दुडू जोडूंक, नांव जोडूंक असलो लोक अजुनूय ह्या संवसारान आसा. पूण जेन्ना जेजू अशें चिंततालो तेन्ना जेजू आतां चिंता, बाबा म्हजो हो लोक म्हज्या फाटल्यान कसो येतलो, हांव तांकां कितें सांगतलो, तांकां स्वर्गार व्हरोंक कसलो रस्तो हांव दोत्तलो, अशें चिंता आसतना देंवचार येता. आनी देंवचार कितें म्हणटा, आरे जेजू तुजी स्टँडर्ड इतली कितल्याक वाडयताय, कॉम्प्रोमायज करुया, इल्लेशें फोटींग पॉवंड केल्यार कांय ना, तूं म्हाका नमस्कार कर, हांव तुका सगळें दिता. इल्ल्यो फोटी मारल्यो, इल्लें करप्शन केलें, असलें करीत जाल्यार लोक फाटाफाट येता. तूं तर सिदा उबोच रावलो जाल्यार, 100% ऑनस्ट रावलो जाल्यार, तुजी स्टँडर्ड वाडयली जाल्यार तुज्या फाटाफाट कोण येवचो ना, आनी तो कुर्सार मरत जाल्यार तुका कोणूच येवचो ना. पण जेजू म्हणटा, देर कॅन बी नो कॉम्प्रोमायज इन द वॉर अगेन्स्ट इवल. Jesus clearly tells us there can never be shortcuts in life. जेजूक जाय आपल्या स्वर्गींच्या बापाच्या मोना प्रमाणे चलोवंक. ताका शॉर्टकट नाका, ताका पदवी नाका, ताका सगळी ग्लोरी, मोहिमा तें सगळें नाका. ताका जाय फकत आपल्या बापाक खुशी करूंक. आनी हेंय आमच्या मनान आसूंक जाय. आमी सुपरमॅन ओ स्पायडरमॅन जावंक जेजू आमकां आपयना. जेजू आमकां आपयता ताचो पाटलाव करूंक, स्वर्गार वचोंक, स्वर्गाचो रस्तो धरूंक. हें मनान आमी गोड धरूंक जाय. भाग्यवान ऑगस्टीन सदांच म्हणटा, प्रायड मेड एंजल्स इनटू डेव्हल्स. प्रायड मेड एंजल्स इनटू डेव्हल्स म्हणजे आमी ह्या संवसारान आमी दाखोवंक सोदता, आमची पदवी दाखोवंक सोदता, आमचो इगो आमी दाखोवंक सोदता, हांव व्हडलो म्हणून दाखोवंक सोदता, तेन्ना आमी पातकान पडटा आनी आमी देंवचार जाता. हें जावन आसा दुसरें पातोगो दुसरी ताळणी आनी आमी जायते पावटी सकला पडटा. मुगेचो न्हू तिसरी ताळणी आमी पळयता, जेजूक वयर देव मंदिरार वयर वता आनी देंवचार म्हणटा खंय, उडकी मार, आंज बोडबे येतले, तुका सांबाळटले, तुका वयर उबारतले, उडकी मार. आनी जेजू म्हणटा, देवाक टेस्ट करिनाका, देवाची परीक्षा करिनाका, असो जबाब दिवन तो त्या देंवचाराक धाडायता. प्रितीच्या बाबडे न्हू आमकां सगल्यांक एक आस आसा, एक डिझायर आसा कितें तरी व्हडलें करूंक, सेन्सेशनल. आनी तशें करीत जाल्यार सगळो लोक आमच्या फाटाफाट येतलो, आमकां नोमान करतलो, आमकां वयर काडटलो, आमचें नांव गाजयतलो. ताकाच लागून ही आस, द नीड ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सनॅलिटी, हाका लागून ही जी पिक्चर आमी पळयता, जावन ते सुपरमॅन ओ स्पायडरमॅन आनी भुरग्यांचे पिक्चर आतां आसा छोटा भीम, दे डू समथींग स्पेशल, समथींग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आनी ताकाच लागून लोक हॅप्पी जाता. आनी असलें कितें आमी सावथ इंडियन मुवीज पळय आसा, तातूंत आमी पळयता एक हिरो एक मूठ मारता आनी 10-20 जाण पयस पावतात, ओर एक बुलेट मारता आनी सगळो लोक मरता. ते भाशेन समथींग सेन्सेशनल लोकांक जाय, लोक हॅप्पी जाता. पूण हे हॅप्पीनस, ही खुशालकाय 2 दिसांची. तो इव्हेंट जालो म्हणून लोक विसरता, पब्लीक मेमरी शॉर्ट. आनी जेजू जाणा, म्हणून जेजू कितें म्हणटा, आय डोंट वॉन्ट टू बी अ सेन्सेशनल हिरो,
लोक 2 दीस उलयतलो आनी मागीर विसरतलो आनी पुतून म्हणटलो आनीक मिलाग्रो कोर, आनीक बिजमीत कोर, आनीक कितें सेन्सेशनल कितें कोर, उडकी मारून दाखोय, फ्लाय करून दाखोय. न्हू प्रितीच्या बाबणे न्हू, the key to all these temptations was the fact that none of them were God's way. देवान हें सगळें सांगूंक ना, स्वर्गीच्या बापान हें सगळें सांगना, देंवन सार बुद्धी घालता कानान जेजूच्या. पूण जेजू जाणा, जेजूक स्वर्गीच्या बापान ह्या संवसारान धाडूंक ना एक सुपरमॅन जावं गो, स्पायडरमॅन जावं गो, छोटा भीम जावं. जेजूक ह्या संवसारान धाडला सोडबोंडार जावंक, ती कुर्साची वाट चलोवन त्या कुर्सार मोरोंक आमच्या पासत, आमच्या पातकां पासत, आनी कुर्सार मोत तोच स्वर्गींचे दारवंटे उक्ते जातले म्हणून जेजू बरो जाणा. सो ही हॅड सेंट जीसस टू बी सफरींग सर्वंट. आयजाया म्हणटा, हू टेक्स अवे द सिन्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द क्रॉस. म्हणटच प्रितीच्या न्हू, ह्यो जेजूच्यो 3 थाळण्यो आसा, आमच्यान कितें शिकूं येता आमच्या जिविताक. वॉट कॅन वी लर्न फ्रॉम दीस टेम्पटेशन्स आतां पळोवया. प्रितीच्या बाबडे न्हू, ह्यो जेजूच्यो 3 थाळण्यो आमकां 4 वस्तू सांगता. पयल्या सुवातेर आमी मनीस म्हणटोच आमकां सगल्यांक थाळण्यो येतल्योच. तूं सादो मनीस जावं, तूं पाद्री जावं, माद्री जावं, बिस्प साहेब जावं, तूं पाप साहेब जावं, सगल्यांक थाळण्यो येताच. जेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो थाळण्यो येता आनी आमी मांडून घेता बाबा ही थाळणी देंवचाराची थाळणी, तेन्ना आमकां सोंपें जाता जोयतीवंत जावंक. becomes easy to win the battle against the devil when we recognize the temptation. म्हणून ती जाण आसा पयली वस्त, जेजू देव बासून जावन ताकाय थाळण्यो येयल्यो म्हणटच आमकांय थाळण्यो येतल्यो. ती पयली वस्त हांव तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. दुसरी वस्त म्हणटा ती थाळण्यो येवप म्हणजे पातक न्हू. टेम्पटेशन इज नॉट अ sin, इट इज एक्चुअली अ टेस्ट. वेन यू गिव इन टू टेम्पटेशन म्हणजे तूं ताळण्यान पडलोय आनी त्यो वस्तू केल्योय मागीर तें पातक जाता. सो टेम्पटेशन इज नॉट अ sin, बट गिवींग इन टू टेम्पटेशन इज अ sin. आनी तिसरी वस्त म्हणटा तें आमकां चॉयस आसा. ताळण्यो येता पूण आमी निच्यो घेवंक जाय. बाबा हांव वय म्हणटा ओ ना म्हणटा. जेजूकय चॉयस आसलो. जीसस कुड हॅव एक्सेप्टेड ऑर रिजेक्टेड आनी ही रिजेक्टेड. म्हणटच हो चॉयस आमचो. म्हणूच मागण्यान पळय मनीस रावता ताका सोंपें जाता बरो पितो देवाक मानवता पितो असलो चॉयस करूंक, बरें पितें विंचून काडूंक. आनी शेकींग आमी जेजूच्या जिवितान आमी शिंगता. थाळण्यो येतल्यो, देंवचार येतलो, कानान घालतलो शिंपडी, आमकां घुस्पायतलो. जेजू कसो रेस्पॉन्ड करता? देवाचें उतर कोट करून. म्हणटच आमी आमचो बायबल सारको शिंकोया, देवाचें उतर बायहाट करुया आनी जेन्ना थाळण्यो येता आमी देवाचें उतर वापरून त्यो थाळण्यो आमी पयस करुया. प्रितीच्या बाबडो हो आतां व्हिडिओ आखेर करच्या आदीं सजमता की हे व्हिडिओ तुमकां फायद्याक पडटले म्हूण. जायतो वेळ वयता, जायतो टायम, आनी मागता म्हज्या सांगात्यांक जे म्हाका हेल्प करतात, आमकां बरी भलायकी फावो केल्या प्रमाण आनी बरें स्ट्रॉंग इंटरनेट कनेक्शन मेळ्ळ्या प्रमाण, वेळूय मेळ्ळ्या प्रमाण इंग्लीश भाशेन आनी कोंकणी भाशेन व्हिडिओ करूंक सोंपें न्हय. भरपूर टायम वता. आमच्या पासत मागात. आनी तुमकां लायक जालें जाल्यार हे यूट्यूब लिंक दुसऱ्यांकूय शेअर करा. आनी ते यूट्यूबार सगळ्याक कमेंट्स म्हणून बरयले आसा. तुमी खुशाल आसा जाल्यार थंयसर बरया. तुमकां फायद्याक पडला वो तुमकां सजेशन्स दिवंक जाय दियात. पूण आमकां आनी म्हाका आनी म्हज्या इश्टांक तुमच्या मागण्यांत दवरा. म्हणटच आखेर करच्या आदीं ल्हानशें मागणें. मोगाळा बापा, आमच्या जिवितान आनी भोव करून ह्या आधुनीक काळार जायत्यो थाळण्यो येता, बासाच्यो थाळण्यो. आमी घुस्पता, आमी नेनारपणान पातकान पडटा. दी आमकां करपा तुज्या पुता जेजू भाशेन ह्या सैतानाक पयस धरूंक, ह्यो थाळण्यो पयस धरूंक आनी देवाचें उतर वाचून नियाळून तें वापरून आमच्या जिवितांत ह्या देंवचाराक पयस धरून आनी ह्यो थाळण्याचेर जोयतीवंत जावन हे आमी मागता ते क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देव बरें करूं.